बंद 15 दीस कशें आसा मरे हे सेम मरे तेंच्यांनी लास्ट इयर केल्लें भुरग्यांच्यो एग्जामी चालू जाता मरे आनी असलें पाडेपणां करताय अरे गोंयकारांची भुरगीं सकाळीं भायर सरल्या उपरांत एक कन्फ्युजन मरे आयज भुरग्यांक पेपर आसलो सकाळीं जर मांडवी ब्रीज बंद तुमी लोकांक सांगिना अवेरनेस करना चार तुमकां जाय तें अरे गेल्या वर्सा तुम्ही सेम स्टोरी क्रिएट केल्ली आतां रोखड्योच एसएससी एग्जामी चालू जावपाच्यो आसा भुरग्यांनी खंय वचपाचें रे आनी एक पूल तुमकां मॅनेज जाता रे सकाळच्यान हांव आतां डेली वेरे साकून पणजे येता हांव पळयतां अख्खो कलांगूटचो बेल्ट म्हण सालिगांवचो बेल्ट म्हण नेरलो साकून सकाळीं म्हाका दिसता जवळ जवळ म्हाका वरभर लायनी रावलो वयर हांव खंय बंद केला सांगी बिंगी काय ना एम्बुलन्स येयली बाबा ताका खंय पळवाट भुरग्यांनी खंय धांवची आयज भुरगीं प्रत्येक डिफरंट जाग्यांनी स्कुलांनी पडलेली आसा विद्याभुरंचे भुरगीं आयज कॉलेज एका 12th एग्जामी कारांजाली पडलेले आसा ते कशे पावतले रे प्रत्येक कडेन व्हेकल आसा अशें ना मॅक्झिमम लोक आमचो बसींनी भोंवता तेंच्यांनी कशें मॅनेज करचें आमी आतां तुमी आतां हेवटेन पळय आयता मुद्दाम हे हेंच्यानी बॅरिकेड खंय तरी कितें फुटलेलें आसा बारीक पळय आयता तुमी आसा कितें काय ना सगळें मेस मरे हांकां जाय तें हे अजिबात ना एक्चुअली खरें म्हणशालें एग्जामी जावन एसएससीच्यो स्कुलांक हॉलिडे पडटा पळय न्हू खरें म्हणशालें तेन्ना हेंच्यांनी हें बंद करपाक जाय आसलें कित्याक हांकां विचारतलो कोण ना सरकार जाला तुपाशी मरे आनी आमची गोंयची जनता उपाशी पण तुमकां दिसना की बाबा हे काम करूंक जाय आसलें म्हणून ताका काम स्टार्ट केलें काम जावकूच जालें ते दुमत ना कामा बद्दल आमकां ऑब्जेक्शन ना पण तो काम करपाची जी पद्दत आसा एग्जामी चालू आसा बाबा स्कुलां चालू आसा आनी एक म्हयनोभर राव मरे हॉलिडे पडटलो जाय तशें काम करा कोण तुमकां सर्वसामान्यांक त्रास जाता पळय ते तांकां सरकाराक जायना सरकार VIP कल्चर तांकां प्रोटोकॉला प्रमाणे तांकां पुलीस व्हॅन हें आसता सर्वसामान्यांक कोण आसना प्रत्येक तुमी हेल्मेटाक आडयता बेल्टाक आडयता पुलीस तुमी प्रत्येक तालांव दिवपाक दवरल्या मरे तशी सोयी सुविधाय दिया मरे सर्वसामान्य जनतेक ती तुमचेर दिवपाक जायना एके कडेन ते ब्रिजाचें काम चालू आनी ट्रॅफिक कितलें वाडटलें तुका हांव सांगता तेच न्हू पर्वरीन येयल्या उपरांत आतां मॅक्झिमम स्कुलां म्हाका दिसता 20-25 स्कुलां पर्वरीन आसा आवय बापायचे कितके त्रास जाता ते हांव पळयता कित्याक म्हाजेय भुरगे हांव विद्याप्रबंध वयता हांव पळयता भुरग्यांक भायर काडटलो फायतलो जाल्यार 1 वर वयता तेंचे कडेन प्लॅनिंग ना हांव म्हणटा पॅरलल तुमी कितें तरी सोयी सुविधा करपाक जाय आसली जेणे करून ती ट्रॅफिक ब्लॉक जाता पळय ती स्लो वयता सुशेगाद वचपाक तें बी कांय करूं ना करपरा कर डेव्हलपमेंट जावंक जाय फ्लायओव्हर येवंक जाय हेज्या बद्दल दुमत ना पण प्लॅनिंग करिनासतना सर्वसामान्य जनतेक तुमी गृहीत धरून पळय त्रास करता ते बरोबर न्हू त्रासूच म्हणटा तुमी 100% त्रास पळय मरे तूं अरे आयज लोकां कडेन तुका सिलिंडर हाडटले पयशे ना पेट्रोल घालतले पयशे ना लोक हाल काडटा मरे आनी हितून ट्रॅफिकेन शिरकाल्या उपरांत पेट्रोलाचें कितें तुका सांगूंक जाय न्ही तूं एक कॉमन मनीस आमच्या भशेनूच हें कितें आसा हे पर्सनल तुजे म्हाजे प्रश्न हे सगळे गोंयकाराची जनता आयज VIP कल्चराक तांकां कांयच त्रास ना कित्याक ते सर्वसामान्याच्या जनतेच्या टॅक्साच्या पयशांचेर ते जगता ते आमी तेंच्या कुसार जगाना जनतेच्या कुस्तार ते जगता तेका लागून तेंच्यांनी पळय आयज कन्फ्युजन करून दवरला पळय न्हू हें खरें म्हणशालें फाल्यां पोस्टपोन करपाक जाय आनी एग्जामी आनी स्कुलां सुरू जाल्या उपरांत मागीर तुमी काम सुरू करा त्या बद्दल दुमत ना